आणि म्हाजेर कंप्लेंट केली आणि म्हाका पुलीस येयले घरा कडेन व्हरपाक. ह्या शॉपा फुडल्याची एक बिल्डिंग असली. काही फुडें कितें ती घरान कोण नासले थंयचेर खंय त्या घरान खंय चोरी जाली. आयज हांव 4 दीस पयलीं तेंच्याच एका शॉपार गेलो. तितून हांव म्हाजें तुमकां सांगता म्हाज्या वांगडा कितें जालें तें. इन इयर 2016 म्हाज्या वांगडा एक असो इन्सिडेंट जालो सिमिलर टू क्लायड बट लिटल बीट डिफरंट. इन इयर 2016 आमच्या वाड्यार एक गेमर झोन म्हणून एक शॉप आसली, गेम झोन. ओके. आनी थंयसर न्हू आमी सदींच वचप गेमी खेळप, 20 रुपया दिवप, एक वर बसप तशें. आनी जो शॉपकिपर आसलो तो व्हेरी क्लोज फ्रेंड आसलो आमचो, मुस्लीम भुरगो तो. आनी इट वॉज अमेझींग. आमची बरी फ्रेंडशीप आसली. एवरीडे आमी वचून गेमी खेळप. आनी हांव गायज तुमकां लिटरली सांगता, आय यूज टू गीव माय मोटरसायकल फॉर रेंट. हांव रेंटाक गाडयो दितालो त्या टायमार. ओके. आनी आमी थंय टायमपास करप. एक दीस जालें कितें जाणां, 2016-17ची गजाल तुमकां सांगता. हांव गाडी घेतलो, स्टार्ट मारली, सकाळची 11 जाल्लेली. स्टार्ट मारली आनी त्या शॉपा कडेन गेलो. आनी शॉप आनी शॉपांचेर 2 सकयल अशी स्टेप्स आसली. त्या स्टेप्सार बसोन हांव तेजोच म्हाज्या फ्रेंडाचो वायफाय कनेक्ट करून हांव मोबायलाचेर कितें तरी करतालो. आनी तशेंच ह्या शॉपा फुडल्याची एक बिल्डिंग असली. ते बिल्डिंगेन वयर रातचे काय कितें सकाळी फुडें कितें ती घरान कोण नासले थंयचेर खंय त्या घरान खंय चोरी जाली. त्या घरान चोरी जाली आनी सकाळी फुडें त्या घरान इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसली. कळ्ळें तुमकां, पुलीस येता पळय तशें. आनी ते बायलेन त्या वयल्या बॅल्कनींतल्यान म्हाका पळयलो, हांव थंय बसला म्हणून 11 सुमार. आनी पुलिसांक सांगता आसतना तेणी सांगलें की थंय एक भुरगो बसलेलो आसलो, अमको भुरगो थंय बसलेलो आसलो, तेणीच केला, तोच आसलो आनी कोणूच नासलो थंय. आनी म्हाजेर कंप्लेंट केली आनी म्हाका पुलीस येयले घरा कडेन व्हरपाक. आतां पुलीस कशें येता तें तुमकां खबर आसा न्हू. अवी बेगीन यो हां पुलीस स्टेशन, अशें येना. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करपाक येता तेन्ना ती प्रॉपर जीप येता. जीपीन युनिफॉर्म आसलेले पुलीस येता आनी तुमकां धरता, तुमकां अरेस्ट करून व्हरता. आनी म्हाकाय तसोच हॅलो धरलो. म्हाका विचारलें तूं खंय आसलो, कितें आसलें, कशें कितें करी तूं, ह्या टायमार खंय आसलो, त्या टायमार खंय आसलो, अशें करून म्हाका जीपीन घालून तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार येयलो. म्हाजेर इन्क्वायरी केली. हांव त्या टायमार खंय आसलो, ह्या टायमार खंय आसलो. थँक गॉड, इन गॉड ग्रेस हांव सगळें कितें आहा तें जाता तितलें दिवपाक पावलो. CCTV फुटेज की ह्या जाग्यार हांव हांगाच आसा. म्हाजे फ्रेंड्स जे म्हाज्या वांगडा आसले, जो म्हाजो मोबायल ट्रॅवल करतालो खंयसर, तेजे लोकेशन हे सगळे म्हाज्या वांगडा आसले. आनी देव खूद आसलो म्हाज्या वांगडा. आनी आय वॉज सेफ्ड एट दॅट मोमेंट. त्याच दिसा हांव घरा पावलो. बट गायज तुमकां ऑनेस्टली सांगता, देवाचो इतलो उपकार आसा. आयज हांव 4 दीस पयलीं तेंच्याच एका शॉपार गेलो. सुपरमार्केट, त्या मनशांनी एक सुपरमार्केट घातला. त्या सुपरमार्केटान पयली एंट्री मारली हांवें 15 दीस पयलीं. आनी एक चेडूं आसलें थंय. म्हाका खबर ना ते तेंचेच शॉप म्हणून. हांवें म्हाजें सामान घेतलें, बील केलें आनी हांव घरा गेलो. आनी तशेंच परत हांव एकदां मम्मीन म्हाका सामान हाडूंक लायलें म्हणून हांव 4 दीस पयलीं गेलो. जाल्यार ती बायल म्हाका दिसली. बट ती बायल म्हाका वळखना. ओके. म्हाका ती वळखना, हांव म्हणून ती नोको. इयर 2017 आयका. आनी हांवें सामान घेतलें आनी हांव शॉक जालो. हेजें शॉप, हाज्या शॉपार येयला तो. आसूं सोडून घाल. तिचे कडेन बाबडे कडेन मिसअंडरस्टँडींग जालें आसतली. मिसअंडरस्टँडींग जालें आसतली. आनी जेन्ना हांव परत आनी एकदां त्या शॉपार गेलो आनी हांवें सामान घेतलें आनी म्हाका एज युजल तुमकां खबर आसा ल्हान ल्हान भुरगे म्हाका खंयचे वाड्या वयले दिसले न्हू, ते धांवून येतात भैया भैया करून. आनी त्या वाड्या वयले ल्हान ल्हान चिल्लर पार्टी सगळी धांवून येयली. आनी हांवें सगळ्यांक काडली आनी आयस्क्रीम दिली. आनी हांव व्लॉग करतालो. ओके. हांव व्हिडियो काडटालो. तेन्ना तेणी म्हटलें तूं अवी न्हू मस्तीखोर गोवन्स. हांवें म्हटलें हय. म्हाका म्हणलाली आपूण तुजे व्हिडियो पळयता. आनी ती म्हटलें इफ यू डोंट मायंड कॅन आय आस्क यू समथींग. हय म्हण लागली, सांग. 2016-17 सालान म्हटलें तुमच्या घरान एकदां म्हटलें रॉबरी जाल्ली, उरास आसा. हय म्हण लागली. आपणाक म्हणलं आमकां आजून कोण तो गावंक ना म्हण लागली. बट तुमी एका भुरग्याक म्हटलें अशें स्पॉट दाखयलेले तोच तो म्हणून. तो हांवूच म्हटलें. हांवूच तो भुरगो.
तिणी म्हाका कितें म्हणचें खबर आसा, जी तिची स्मायलींग फेस आसली जाणा, आपूण ताची व्हिडिओ पळयता ती अशी जाली पळय. आमी कितें करूं, आमकां कशे त्रास जाले आमकां खबर आसा, कोणाक तरी घालूंकूच जाय आसलो न्हू, कोणाचेर तरी घालूंकूच जाय आसलो न्हू, हो तिचो आन्सर आसलो. सो जस्ट इमॅजीन गायज, ह्या लायफान यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. जे म्हाज्या वांगडा जालां, जे क्लायडा वांगडा जालां, दॅट इज टोटली डिस्टर्बींग. खरें तुमकां सांगता हांव. म्हाका जेन्ना जेन्ना हांवें म्हाज्या वांगडा हो 4 दीस पयलीं इन्सिडंट जालो, जेन्ना हांवें म्हाजे जे काळजान भितन जे भरलेले आसले, जेन्ना ते बायले कडेन हांव खुलके बिंदास ओपनली उलयलो, हांवें तिका म्हणलें अशें कोणाचेरूय घालचें पडटा म्हणजे तूं इनोसंट भुरग्याक फोंडान घालतलो. त्या टायमार हांव एक जॉबाक आसलो, तो म्हाजो जॉब गेलो, म्हाका जॉबा वयल्यान काडलो तो भुरगो न्हू म्हणून. म्हाजे भयणीचे काजार जाले, म्हाजे भयणीचें लग्न जाल्लें, तेच्या घरान लोक म्हणटाले अरे तो भुरगो अमको मरे. जस्ट इमॅजीन गायज, वाड्या वयले लोक त्या नजरेन पळयताले, पुलीस येयल्ले तेका घरा. आनी एक म्हाका एक तुमकां सांगूंक जाय एक गजाल म्हाजी, ती हांव गजाल हांवें तुमकां सांगला, हांव म्हाज्या मम्मी डॅडी वांगडा बसोन तुमकां व्लॉगान सांगतलो म्हणून. तो डे देवा कडेन म्हाका बेगीन येयल्या पुरो म्हणून, आय वील डेफिनेटली टेल यू दीस. बट ही जी इन्सिडंट जालो तो हांवें वचून मम्मीक सांगलो, मम्मी त्या शॉपार म्हाज्या वांगडा अशें जाल्लें पळय ते, हांवें तिका डायरेक्ट विचारलें म्हणून. म्हाका मम्मी म्हणूंक लागली कितें, आपणाक बाबू पयलींच खबर आहा तें तिजें शॉप म्हणून. तुजी भयण ते दीस थंय गेल्लेली मोबायलाक रिचार्ज मारपाक, तेन्ना आपूण ताका पयलींच सांगलेलें तें आपणाचें आमच्या अवीक फोंडान घातलेलें पळय तें शॉप, तिजें शॉप तें, आनी म्हाज्या भयणीन थंय वयपाचेंच सोडलें. जस्ट इमॅजीन, जें म्हाका जालां, जे बाबड्या क्लायडाक जालां, ते कितलें पेनफूल जालां आसतलें. तेका जालां तें म्हाका रिलेट जालो, हांव खरें म्हाका फील जालें भितरल्यान जें म्हाका जालां पळय तें. जस्ट इमॅजीन गायज, हे जें कितें म्हणटा तें आमचें अशें जें सिच्युएशन जें म्हाज्या वांगडा आनी क्लायडा वांगडा जालां, तशें खूब जाणां वांगडा जालां आसतलें, खूब जाणांची लायफ पिड्यार जाली आसतली. अशेंच म्हाज्या एका फ्रेंडा वांगडा जाल्लें गायज. आनी तेज्या बाबड्याचें न्हू काम गेल्लें, तो बऱ्या जाग्यार कामाक वयतालो बाबडो, तेज्या नांवाची घाण जाली की तो भायल्यांचे फोटो काडटा म्हणून मार्केटान. तेका बाबड्याक घट धरलो आनी लोकांनी मारलो मार्केटान, आनी तेजे बाबडे काम गेले. आवय तेजी बाबडी सिरियस कॅन्सर पेशंट, आनी आवयचें ट्रिटमेंट करप. भयणीचें लग्न जावपाचें आसलें तेजें थोडे दिसांनी, तेजे बाबड्याचें चेडवाचें लग्न कॅन्सील जालें. आवयचो ट्रिटमेंट उरलो, चेड्याचें काम गेलें. कितलें इजी आसता मनशाचेर बोट दाखोवपाक. आमगेर आयज अमको क्रायम जाला, पूण त्याच टायमार थंय भुरगो बसलेलो आसलो. आमगेर आयज अशें जालां, पूण सकाळी फुडें थंय एक भुरगो आसलो, तेजेर घालया आमी. पुलीस मागीर घालतले तेका भितर. आनी अशेंच करून लोक इंटेन्शनली कोण मुद्दमूय घालता, आनी कोण कोण गांवाना म्हणून कोणाकूय भितर उडयता. ओके, आनी कितें जाता भितरलें कितें हांव तुमकां सांगूं शकना गायज. कितले प्रॉब्लम जाता पळय त्या घरान, सगळ्या फॅमिलीक फेस करचो पडटा तुमकां. 4 चौगां मदीं उबो रावपाक तुमकां त्या नजरेन तुका लोक पळयता, तुमकां वायट नजरेन जज करपाक लागता. त्या टायमार तुमकां कोण ट्रस्ट करिना. तुमचे खुदचे गर्लफ्रेंड पासून आहा, तुमची खुदची बायल पासून आहा, जाल्यार ती तुमकां ट्रस्ट करची ना. लोक म्हणटले तेंच्यांनी पयलां म्हणटले तशें आहा. आनी त्या टायमार जेन्ना म्हाज्या वांगडा जालें तेन्ना आय फेल्ट रिली बॅड. म्हाका सारकी इतलें हांव इमोशनली फिजिकली सारको टोटली डिस्टर्ब जाल्लो. हांव भायर सरपाचो बंद जाल्लो घरांतलो. खूब 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 त्रास जाल्ले म्हाका. बट आमकां देवान राखला. खरेंच जें कितें खरें आसा पळय तेज्या फाटल्यान देव सोदीत आसता, आनी देवान म्हाका खूब राखलो. हांव खरेंच प्रावड फील करता की हांव ही गजाल आयज हांव तुमच्या मुखार शेअर करपाक पावलो म्हणून. एकदां तुमकां असो हातीक घट धरून पुलिसांनी व्हेलो, वाड्या वयल्यान धरून जिपीन घालो, तूं कितलोय बरो आसूं, इनोसंट आसूं, कितेंय आसूं, तुका एक स्टॅम्प लायफान पडलो तो भुरगो म्हणून, जाल्यार तो केन्नाच वचना गायज, केन्नाच वचना. म्हाका इट टूक मी अ लॉट ऑफ टायम. म्हाका खूब स्टेबल जावपाक म्हाका खूब टायम लागलो. म्हाका स्टेबल जावपाक इतलो टायम लागलो, आय कांट एक्सप्लेन. सो प्लीज, इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट, केन्ना कोणाक हेल्प करता 10 फावटी चिंता. आयच्या डेटीन आमकां त्या टायमार खबर नासलें. आयज हांव जाल्यार खंय वयता जाल्यार बाबा सेफली वयता.
विथ प्रॉपर कॅमेरा. म्हाज्या हेल्मेटाक पासून कॅमेरा आसता, खंय बायकीर गेलो जाल्यार तशें आसता म्हाजें. आमी सेफली आमी कोणागेर डायरेक्ट एंट्री बीन करिना, कोणाच्या घरान बीन वचना, कांय ना कांय ना कांय ना. अशें केन्नाय कितें जावंक नजो म्हणून. आयज काल कोणाची हेल्प करूंक गेलो न्हू जाल्यारूय तुमचेर बॅकफायर येता. सो खंय हेल्प करूंक वयता न्हू इन अ डिसंट वे करा. एक्स्ट्रीम लेवलाचेर हेल्प करूंक वचनाका. जे जाग्यार आतां त्या भुरग्यान क्लॅडान तिका व्हरोन हाडलो थंय तेणी काबार करूंक जाय आसलें. सारकें. तेणी बाबडे आपणाची बरी सायड दाखयली. तो हेल्प करूंक गेलो पूण ताका थोडीच खबर आसलें तेज्या लायफान कितें जातलें आहलें पळय तें. सारकें न्हू. अशें खूब जाणां वांगडा तुमकां जालां आसतलें, जशें म्हाज्या वांगडा आनी क्लायडा वांगडा जालां तें. जाला की ना तें म्हाका कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. आनी तुमचोय असो रियल लायफ इन्सिडेंट कितें आसा जें तुमी म्हाका सांगूंक सोदता आनी म्हाजे कडल्यान समेज गोंयकार भाव भयणांक अलर्ट करपाक सोदता जाल्यार म्हाजी इंस्टाग्राम ID अवेलेबल आसा. टील देन टाटा, गुड नायट आनी बाय.